काल आज आणि फाल्यां powered by Father Mulla Hospital Konkani Mangaluru, supported by Jerosa Company, VTech Electrical and Lightings Mangaluru, Rexin Center Mangaluru, Manasa Water Park Pilikula and MCC Bank. काल आज आणि फाल्यां दायजीवर्ल्ड हांगासर पळोवच्या सोमेस्त वीक्षकांक विजय डिक्सनाचो प्रणाम. काल आज आणि फाल्यां या कार्याक या विशेष संवाद कार्याक तुमकां सोमेस्तांक मोगासो येवकार मागता. मोगाचो न्हू पावस इल्लो दीस म्हणटा आसतना वेगवेगळे रितीचे आमच्या मोतीर घुंवता. कितें ऊन खवया म्हणून, या पावसार इल्लें भिजया म्हणून, या मांयकर आबागर इल्लें भोवंक या म्हणून सांगून, या इस्कालाक रजा मेळ्ळ्यार ओगेत न्हीद या म्हणून ते पुरो कॉन्सेप्ट आसता. पूण या आमच्या मंगळूर प्रदेशांत आमच्या या साऊथ कॅनरांत काल्या म्हणून सांगल्यार जायत्या दिसांतून एक नांव तुमकां आयकूंक मेळटा आसा फेस्ता पावस म्हणून सांगून. सो काल हे फेस्ता पावस म्हणलें एक रेन फेस्टिवल, बिगेस्ट रेन फेस्टिवल जाते आसा. यस जुनाच्या 20 आणि 2 तारीखे जून 22 आमच्या मानसा वॉटर पार्कार पिलिकुळार आसच्या मानसा वॉटर पार्कार सकाळी 10 वरांतावन सांजेर 6 वरां म्हणसर हे रेन फेस्टिवल चलता. देखून या एक फेस्ता पावस या कार्याच्या विशयांत सडीत माहेर तुमकां मेळच्याक हे एक विशेष संवाद कार्य जावन आसा. आनी ह्या कार्याचे हे फेस्ता पावस कितें आसा हाचे एक मुखेल पोणकान गेल्या जावन आसा हेरा पिंटो आमचे समें आसा. वॉर्म वेलकम हेरा. सो हेरा केदाळे एक इव्हेंट करता म्हणटा आसतना आमकां एक एक्सायटमेंट स्टार्ट जाता. काल्या म्हणून सांगलें समथींग युनीक, समथींग जे म्हणजे नवें आसता. देखून फर्स्ट ऑफ ऑल कोंकण फिएस्टा जाल्या उपरांत हे आनी एक इव्हेंट म्हणून चिंता. फिशिंग कॅक्टस म्हणल्यार लिखनेच्या एका इव्हेंट कंपनी अंडर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट इज फिशिंग कॅक्टस? कितें म्हळ्यार हांवें ते ऑर्गनायज्ड बाय म्हूण हांवें आयकलां आनी ते हेराचे कंपनी म्हणून गोत आसा, पूण चडाव ताचे विशयान माहीत आमकां ना. सो वॉट इज अबाउट दिस इव्हेंट कंपनी? सो फिशिंग कॅक्टस आमकां कालिंग एक नवेंच नांव दवरूंक जाय आसलें आनी युनीक नांव दवरूंक जाय आसलें. काल्याक म्हळ्यार मे बी ब्लू रिबन ऑर रेड रिबन ऑर तशें रेग्युलर कलाय दवरतात. हांवें सोदना करतना फिशिंग कॅक्टस म्हणून आयलें. Cactus fish करचे केदाळ आयकलां इंगे तुमी? ना. It is something rare. It is unique. So we are here to fish cactus. I mean, it's basically where entertainment bites. So okay. So fishing cactus चे प्रोप्रायटर ते जावन आसा आनी तुमच्या त्या इव्हेंट मॅनेजमेंट अंडरान जायते इव्हेंट जाल्यात. तुमकां गोत आसा पुरो कोंकण फिएस्टा वन ऑफ द बिगेस्ट हिट इन द सिटी, नॉट ओनली इन द सिटी, इन इंटरनॅशनल कंट्रीज एज वेल. तशें आसतना या पटी या पावसाच्या टायमार कोणी घरा बसनाकात, बोगेत न्हिदनाकात, तुमी आमचे सोबे येवन गंमत करा म्हणून सांगून अपुरबायचे कार्य मांडून हाडटे आसात तुमी जून 22 सो हे कार्या विशयांत जरी जावन सगळ्यांक पोस्टरान माहीत मेळ्ळ्या, पूण इन डिटेल मेळच्याक आज आमचे सोबे आसाय. सो खंयच्या एका उद्देशा खातीर हे फेस्ता पावस अँड वॉट इज द मोटीव बिहायंड टू गेट दिस कॉन्सेप्ट? आमी केदाळे हेराचे इव्हेंट म्हणटाना कोंकण फिएस्टाक आमी वेट करता. सो दिस टायम समथींग न्यू पावसा वेळार. येस, एक्चुअली ह्या फेस्ता खातीर हांव सदांच 4 वर्सांत हांव राखून आसा. 4 वर्सां आदीं हांव चिंते आसा की कोडयाळांत जुनाच्या टायमार म्हाका एक फेस्त अशें करीचें म्हणून. सो काले फुडें आमी चिंतूंक वेताना आमी फाटीं इल्लें पळयचें पडटा. सो हांव एक काणी तुमकां सांगता. ओके. सदांच 2016 हांव गोंयां सांजुआंवच्या फेस्ताक सांजांव फेस्ताक गोंयां सियोलिम गांवाक वचून पावली. कोणेंगी म्हाका म्हज्या इश्टांनी सांगलें ते एका पुरबायचे फेस्त एक पटी येवन पळय म्हणून. आनी गोंयची म्हाका साबार वळख आसा आनी इश्ट मंत्रां आसात. सो त्या फेस्ताक हांव पावल्या टायमार हांव मोगार पडली सांजांवच्या फेस्ताक. सो सांजांव म्हळ्यार सांजुआंवचें फेस्त 24 जून हर एका वर्सा सगळे गोंयां सेलिब्रेट करता. बट प्रत्येक जावन सियोलिमचो गांव ते मस्त कल्चरली आनी मस्त वायब्रंटली सेलिब्रेट करता. हांवें सांगलें अशें एक फेस्त जाता गी म्हणून. सो तातूंत कालें परत जाता म्हणून हांव सांगता. 23 रातीं विलेजेसाक आमी भोंवल्यार सांजांव हर एक वर्सा 24 सांजुआंवचें फेस्त 24 जून देखून. सो 23 रातीं आतां वाडे उट्टूक मेळोन हर एका घरांनी येतात. तांची एक डिफरंट रिवाज आसली. हर एका घरा येताना आनी ती पदां सांगून येतात. कालें म्हळ्यार सांतान सांजुआंवचें दैर आनी ताची क्वॉलिटीज इल्ली वर्णन आनी पयलीं कांतारां गावन ती मुखार येतात. हर एका घरा येताना घरचो मनीस या कोणी एक सरमोणा बरी ल्हान कालिंगी घालता आनी वाड्या घरां कोण येतात मांडो पिडो घालून येतात. आनी मागीर कालिंगी एक तें सॉंग सांगतात, म्हाका आतां रापा मांड्याक येते ना.
3 पावटी ते मांडो पिडो बोडोन तो उजो पालवंक आसा. ताच्या उपरांत घरची इल्लो सोरोगी इल्ले गोडशेगी या काले साकणेगी काले मनी दितात. तशें मुखार मुखार हांव त्या पुरसांवारचेर गेल्या. इट वॉज ब्युटिफूल. रातीचे चलता 23rd. मागीर येता 24th पयलो म्हणजे मुख्य दीस. सकाळी जावन घुमटां पदां सुरू करतात. थोडी ट्रेडिशनल कोणी घरा असल्यार घुमटां पदां सो पंगड बसता आनी घुमटां पदां सिंग करतात, स्टार्ट करतात. थंयसर कोणी पणस खातात, पणस वांटतात. मागीर ते कोपेल म्हणटात. फुलां सो किरीट म्हणल्यार बरी. क्राउना बरी घालतात. ते आमी पळयलां गोवाचे थोडे रील्स प्रयत्न तांतू येतात. सकाळी ते फुलांच्यांनी तांतू खोली ते ल्हान सो ते पुरो घालतात. मागीर सांजेर थोडे इव्हेंट्सांनी पुरो जातात. म्युजिकल बँड्स असतात. बांय तुट्टात. वय म्हळ्यार उदक आसच्या बांयत ऑब्वियसली मॉन्सून टायम सो उदक आसल्यार बांय तुट्टात. ताका काले म्हणटात सांजवांच्या फेस्ताक आनी बांय तुटच्याक काले म्हणटात संबंध आसा. काल्याक म्हळ्यार मोरी माय एलिझाबेथाक भेट करूंक येताना आनी खबर दिवंक येताना एलिझाबेथाच्या गर्भांत असल्या बाळकान उडी मारली. सो दॅट इज कॉल्ड एज लीप ऑफ जॉय. सो ते सिंबॉलिकली ती बांय तुट्टात. सो ती उडी मारतात बांयत. एक्झॅक्टली. सो सांजवांचे फेस्त न्हय. सांजवावन उडी मारली ती बांय तुडून ती सिंबॉलिकली करतात. दिस इज अ हिस्ट्री. एक्झॅक्टली. येस. ताच्या उपरांत ते मागीर फूल फन फॅक्टर्स आनी असतात. सो ते फेस्त हांवें पळयतना हांवें चिंतलें आतां गोंयांत आनी कोडयाळाक मुस्तू ट्रेडिशन्स जावं दी मुस्तू रिवाजांनी संबंध आसा. संबंध आसतना कोडयाळान ती हें आसलें गी म्हणून म्हाका एक आतुराय आयली. न्ही हांवें आतां चिंतून पडलो कोडयाळ आसल्या पुरो गी गोवांत आसले बरी म्हणून. ओके मेळ्ळें आन्सर. म्हाका इल्लें मेळ्ळें. आनीक हांव सोदना करते आसा. हांवें मम्मी कडेन विचारलें, थोड्या मालगड्यां कडेन विचारलें, सासूमाई कडेन विचारलें, मागीर आयरी बाये कडेन फोन करून विचारलें, मागीर माणसोबणाक फोन करून विचारलें. अशें कांय मनी आसलें गी म्हणून. सो ह्या सांजवांच्या फेस्ताक ह्या सांजांव फेस्ताक उरलीं विभिन्न नांवां आसात. पातोळेचें फेस्त म्हणटात, पणसाचें फेस्त म्हणटात, जाव्यांचें फेस्ती म्हणटात. सो हें पुरो हांवें विचारतना वय आसलें ते पातोळेचें फेस्त म्हणून सांजवांच्या करताले. पातोळ्यो करताल्यो. नवो जावय म्हणल्यार आतां त्याच वर्सा कोणाचें काजार जालां जाल्यार जावयाक घरा आपोवन ताका सन्मान मान आनी पुरो करून पातोळ्यो पुरो खावन ताका बांय तुडोवन चालले. बांय तुडोवन चालले म्हण तशें न्हय. बट हिस्ट्री आसा, ट्रेसीस आसात. आनी म्हाका 100% हिस्ट्री ताचे विशीं मेळ्ळो ना. बट मुस जाणांनी म्हाका सांगलां की वय तशें जावन आसलें, मालगडी तशें कर नासली म्हणून. सो हें पुरो उट्टूक घालून 4 वर्सां जावन रावन हे पटी कोडयाळाक पळय इतले एक हिस्ट्री आसा ह्या इव्हेंटा फाटल्यान. केवल गम्मत मात्र न्ही. हांवें चिंतलें पावसाक येचें भिजचें आनी खाले खावचें म्हणून. बट आमच्या कोंकणी समुदायाचें एक कल्चर कितें आसा ते आमच्या कोडयाळान ती आसा जे उराय जाय म्हणल्यार एक उद्देशान हे आतां फेस्ता पावस म्हणून कॉन्सेप्ट येते आसा. तर हांव चिंता त्या गोवाचे विज्युअलायज तुमकां पळोवन आसूंक पुरो. तुमी पळयलात म्हणून चिंता. पळयनात जाल्यार आमच्या आतां टीव्ही स्क्रिनार घालतले ते सांजाव म्हणून सांगता. सांजाव म्हणून सांगता आमी. सो ताचे विज्युअल्स तुमकां घालतले थंय पळोवंक. सो कॅन वी हॅव दॅट VT प्लीज? What connects a story from the Bible to one of Goa's oldest traditions? We went to Sajao, Sajao to find out. Biblically, when Mary and her sister Elizabeth were both pregnant, Mary went to visit Elizabeth, and on hearing Mary's voice, Elizabeth's child leaps in her womb. This was known as the leap of joy taken by Elizabeth's son, Saint John the Baptist, when he first acknowledged the presence of Jesus as the Son of God. Sajao literally translates to Saint John and is celebrated by jumping into wells to symbolize his leap of joy. In Goa, Sajao also commemorates the coming of monsoons, which bring prosperity to the land. Also known as Zawayache Fest, this was traditionally a practice of calling a newlywed son-in-law for a meal given by his wife's family. The newlywed couple were congratulated and a kopel of flower crown was placed on their heads. Today, while Sajao in Goa has gotten extremely commercialized, with pool parties replacing the traditional jumping into the well, places like PHALYAM are crucial in incorporating new people into Goa's festivals while maintaining our cultural heritage.
वाव दॅट इज गोवाचे एक कल्चर पळयतना तूं खुशी जाता पूण ते आमच्या कोडी आळेता म्हणटा तेन्ना आनीक खुशी जाता कितें जावं दी सो जून 22 आतां हें सांजाव कालें आसा तें आमी आतां फेस्ता पावस म्हणल्या भशेन कोडयाळ आमी सेलिब्रेट करता मानसान ह्या एंटायर इव्हेंटार कितें पुरो आसा सो लोकांक आयिल्ल्या लोकांक कितें हांगासर एक्सपिरियन्स मेळटलें हांवें मस्त चिंतलें काल हें करियेत कशें डिफरंटली हें करियेत आनी कशें कल्चर इल्लें दिवन आमच्या मॉडर्नायज्ड लोकांक कशें हाडन गमत करून न्हू मागीर तांकां इल्ली समजणी दिवयेत की कोडयाळान ती अशें आदीं जातें आसलें सो वी नो वी लर्न अ बीट ऑफ आवर कल्चर वी लर्न अ बीट ऑफ आवर हिस्ट्री आनी वी ऑल्सो सेलिब्रेट कम्युनिटी सेलिब्रेशनूय म्हण येता एक्झॅक्टली सो आनी तुका कालें पुरो आटापून आसा म्हणल्यार 10 वरार आमचें कार्य स्टार्ट जातलें 6 वरां पर्यंत आसतलें सकाळींचे सेट आमी थोडे इंटर पॅरिश लेवल गेम्सांनी मांडून हाडले आसा ताचे विशयंत विस्तार रितीन उपरांत आमी उलयतल्या ताच्या उपरांत लायव्ह म्युजीक दिवच्याक जॉय लातुराचे भोव फामाद सिल्वर टोन्स इवन कोंकण फिएस्टान ती म्हणजे अर्धे फंक्शन तांणी तूं वयर गेला पावसान ती सो तांचे टीम हांगासर आसतले ताच्या तेणे आसता ब्रास बँड आसतले न्यू स्टार ब्रास बँड वोमांजू तांचे फामाद ब्रास बँड आसा बोमाने सिप्रियन लिडरशिपा काल आनी आमच्या आनी ह्या कार्याक घुमटा पदांय आसतली सो म्हाका ते घुमटा पदांचोय फ्लेवर जाय आसले सो हांवें सदां करतना कोण आसात कोडयाळांत घुमटा पदां सिंग करची देखून बोनाम पिदमले निड्डोडीचे एक ग्रूप आसा सो तांकां हांवें कॉन्टॅक्ट केले ती मस्त वर्सांत हांव घुमटा पदां खेळटे आसात सो बेजिकली तांचे एन्सेस्ट्रल पॅशन ते सो बोनाम म्हणल्यार तांचो मलगडो जो कोण आसलो सो तो घुमटा पदां खेळटालो काजारांक जावं ताच्या पंगडा काजारांक रोसांक अशें पुरो सो घुमटा पदां हांवें ती गोंयांत पळयल्लीं सो तांचे थोडे परफॉर्मन्सीस आमच्या म्हळ्यार पिदमाले ग्रुपाचे परफॉर्मन्सीस थोडे हांवें इंस्टाग्रामार पळयतना आय सेड दिस इज द ग्रूप दॅट आय वॉन्ट जाल्यार व्हेरी लोकल फ्लेवर व्हेरी रॉ व्हेरी क्रूड सो ते फ्लेवर आसा आनी ते म्हाका जाय आसले आनी घुमटा पदां सगळ्यांक पळोवंक मेळना सगळ्यांक एन्जॉय करूंक मेळना सो हांगासर इल्ले ब्रास बँड जातना थंयसर इल्लो डीजे अनिल खेळटना लायव्ह म्युजीक आसतना आय थिंक वी वील हॅव सम घुमटा पदां ऑल्सो आनी हें पुरा उट्टूक खालें म्हणटा लायनार वचपाचें जाल्यार ऑफकोर्स आमचो विजय डिक्सन आसा आय कूड थिंक ऑफ नोबडी एल्स दॅन विजय डिक्सन फॉर दीस कित्याक म्हळ्यार ऑफकोर्स युअर एनर्जी आनी तुजें सेन्स ऑफ खालें म्हणटात प्रेझन्स ऑफ मायंड इज अमेझींग सो म्हाका तुमचो जाय आसलो ह्या इव्हेंटाक आनी तूं आसाय सो दॅट इज द एंटरटेनमेंट पार्ट ताच्या उपरांत आतां सांजावचे फेस्त या साजुआवचे फेस्त इज ऑल्सो मॉन्सून फेस्टिवल इज वेलकमिंग द रेन्स पावसाक आमी स्वागत मागचें कोडयाळान भरपूर जावन पावस वळटा हर एक दीस म्हाका ते आसा त्या दिसा बिरी बिरी पावस वचून वचो पावस बट बिरी बिरी पावस बट आय थिंक वतल्यारी कांय टेन्शन ना म्हणून हांव चिंता सगळीं थंड जावंकूच येतात बट लेट्स सी या सो रॉड्रिगस केटरर्स जे आमचे मेन स्पॉन्सर्स ते जावन आसात सो रॉड्रिगस केटरर्स रेग्युलर कणा जेवणा संगी गरयो पातोळ्यो आनी काले जॅक फ्रुटाचे काले पुरो आसात पणसाचे पातोळ्यो म्हळ्यार खंयचे नॉर्मल पातोळ्यो न्ही पणसाचे पातोळ्यो पणसाच्यो गरयो मागीर पणसाची आपोळां मागीर आनी पुरा पणसाचे काले पुरा रेनी सिजनाक युजुअली कालें करतात सो ते पुरा खाण जेवण आसतलें तेणे आसता म्हळ्यार लंचाक आनी स्नॅक्साक कालें पुरा जाय तें पुरा वेवस्था आरसी केटरर्स रॉड्रिगस केटरर्स आनी मांडून हाडली आसा तेणे आसतना बार कावंटरी आसा सो आसा ओके येस सो ताच्या वट्टूक हें सकड खाण जेवण स्टार्टिंगाक जालें कालें कॉम्पिटिशन आसात म्हणून सांगून हें कॉम्पिटिशन कोणाक सो कॉम्पिटिशनाक आमी नांव एक्वाफन म्हणून दिलां आनी एक्वाफन स्पॉन्सर करते आसात आरो इंटरनॅशनल सो गुत्ता आसा की आमी कालें कार्य करतना लोकांक हाडचें ते एक डिफिकल्ट टास्क म्हणून म्हाका बोगलें as a event organizer so we came up with this idea आमी इंटर पॅरिश लेवल गेम्स खेळया and these are going to be relay and fun खंयचे टग ऑफ वॉर आनी सिरियस गेम्स न्ही सो वेव पूल आसा आनी कॅसल एरिया आसा सो ते आमी युटिलायज कर इंटर पॅरिश लेवल गेम्स आमी मांडून हाडले आसात हर एका पॅरिशांत 10 जाणांक अवकाश आसा एक टीम फॉर्म करून तांणी येवंक सो ह्या 10 जाणांक उट्टूक घाल आमी रिले टायप्स ऑर टॅग गेम्स म्हणटात पळय तशे गेम्स आमी मांडून हाडले आसात
उदकार भायर भितर सगळ्यांतल्यान सो इट इज नॉट ओनली वन सिंगल टास्क, इट इज अ मल्टिपल टास्क. सो एज अ टीम तांणी उठूक प्ले करूंक आसता. सो दिस इज ओनली वन कॉम्पिटिशन दॅट डे. ओके, सो सडावर तुमकां 10 ते 1 आमचो कालम आसतलें म्हूण कळ्ळें. आनी बेसिकली हाचे एंट्री फी हांवें पळयलें ₹200, अ व्हेरी मिनिमल अमावंट आसा. आनी पयलें 100 म्हूण आसलें, आतां 200 म्हूण जालें. म्हूण तें थोड्यांक डावट्स आयले. ते लास्ट टायम तुवें रील घाल्लें अशें क्लॅरिफिकेशन. बट अगेन आमच्या वीक्षकांक ताचे विशयान सांगेत की वॉट इज द एंट्री फी अँड वाय फ्रॉम 100 to 200 म्हणून. ओके, ऑनेस्टली म्हाका हें कारण हें सगळें फ्री दवरूंक जाय आसलें. नायस. ओके, कित्याक म्हणून म्हाका लोकांनी येवंक जाय आसलें. बट खंयचेंय कार्य आमी मांडून हाडटासर ताका दुडवाची मस्त गरज आसा. आनी जनरली आमी कोंकणी खंयचे इव्हेंट स्पॉन्सर्स पळयतना आमी इसारल्यात लोकां कडेन इसारचे. आमकां इसारतनाय बरें लागना आनी तांणी दितले आनी ते दिवचे. सो आय मीन बऱ्यादांनी न्ही वी हॅव आर टायटल स्पॉन्सर्स एज रॉड्रिगस केटरर्स आनी तशेंच ग्लोब लिंक वेस्टार शिपिंग आनी तशेंच आरो इंटरनॅशनल स्पॉन्सरींग आमचे गेम्स आनी पुरा आनी उरले आमचे स्पॉन्सर्स आसात. बट ₹100 कालाक दवरले म्हळ्यार खंय मुनी वयर सकयल कांय मुनी जाल्यार दॅट यू नो टू मॅनेज दॅट या कार्याचो उद्देश पयशे कसो डेफिनेटली. No, when we see the registration fee, आता थोड्या कडेन आमी वयल्या उरल्या प्लेसांनी पळयता. लास्ट टायम खंय हैदराबाद खंय एक टोमॅटिनो फेस्टिवल म्हणून जालें. सो दे हॅव अबाउट 2,000-3,000 एंट्री फी. सो हांगा आमकां गोवा येचे जाल्यार तूं वंदे भारत दिवचे. पूण हांगा तुमकां गोवा वचचें म्हूण हांगा ते येत. एब्सोल्युटली. मागीर एक अर्ली बर्ड ऑफर म्हणून केदारला एक आसता. करेक्ट. ₹100 म्हणून देखून मागीर ते अर्ली बर्ड ऑफर फिनिश जालें. सो हांवें 200 स्विच केलें. देखून आतां तुमी बूक करा मागीर त्या दिसा ₹500 जावं की पुरो. नो ते जायना, बिलकुल जायना. ₹200 आसतले. कित्याक म्हळ्यार आमकां खर्च आसा. मानस वॉटर पार्काक आमी तांचे फीज दिवंक आसात, आर्टिस्टांक फीज दिवंक आसात आनी मस्त संगती आसात, प्रोडक्शन कॉस्ट आनी पुरो आसा. सो आमी मिनिमल कितल्यानी आमी फिशिंग कॅक्टसांत खंयचे इव्हेंट्स करता. कोंकण फिएस्टा जाल्यार ₹200 जाल्ले. परचे आमचे इस्टर बॉल केल्ले $299, ₹300 आसले. तिका लागून गोंयचे बँड आनी पुराण येता. सो ह्या इव्हेंटाक 100 आले, 200 केला. ताच्या किचड वचना. बट आतांच बूक करा तुमी. वाय. सो फिशिंग कॅक्टस म्हणटा लास्ट टायम कोंकण फिएस्टा कितल्या जाणांनी आयिल्ली नांत म्हाका गुर्तना ऑलमोस्ट आमच्या कोंकणी लोकांनी ते नासतना उरल्यांनी आमचे समुदायाची कोण आसा ती मस्तू आमकां सपोर्ट दिला. सो कोंकण फिएस्टाची एक ल्हानशी झलकाची एक व्हिडिओ आसा. सो तुमकां आतां आमकां व्हिटी प्ले करतले. कोंकण फिएस्टा कशें जाल्लें, तुमी पार्टिसिपेट केल्ल्यात पूण करानातली कोणी म्हण आतां लायव्ह पळयते आसा जाल्यार जस्ट टू सी अ ग्लिम्स ऑफ कोंकण फिएस्टा प्लीज बाय फिशिंग कॅक्टस तांच्या ऑर्गनायझरच्या अंडर आयिल्लें. Hey guys, Konkani Fiesta season 4. Look at the hard work. Coming to terms with a broken heart, I guess that sometimes good things fall apart. I am super excited because the rush of people and the excitement people is getting me excited. Fiesta, let's rock. I guess that sometimes good things fall apart. येस, तुम्ही या शॉर्ट ग्लिम्सेसान अशें पळोवचें की कोणे बरो एक्सपिरियन्स केला. इट इज अ रियली वंडरफूल. कंग्रॅच्युलेशन्स फॉर दॅट हेरा अँड फॉर युअर एंटायर प्रोडक्शन टीम ऑफ फिशिंग कॅक्टस. काल्याक म्हूण सांगल्यार थोडे संगती तुमी तांत ऑब्जर्व करून पळय. एक द क्वॉलिटी ऑफ द इव्हेंट थंय आसलें तें प्रोडक्शन जावं दी, स्टेज सेटअप जावं दी, मायट बी थंय विज्युअली आमी पळयलें हांगा आसा हाव वॉज दी ओवरऑल सेटअप. कित्याक म्हळ्यार फिशिंग कॅक्टसाचे केदाळे ती पळयतना वन लेवल हायर दे थिंक. सडावर तुमी खंय तांचें मार्केटींग पळोवंक मेळना बट दे शो देअर क्वॉलिटी इन देअर वर्क म्हणून सांगेत. आनी एक क्राऊड हर एका इव्हेंटाक लास्ट टायम हांव चिंता 2,000+ क्राऊड आले. 3,000 ऑलमोस्ट टच केला. दॅट इज अ रियली अ फॅन्टास्टीक वन. काय म्हणून सांगल्यार आमचे इव्हेंट तशें आसता म्हणून तांच्या मतीर आसता आनी वी ट्राय टू. बट म्हाका एक ह्या पावसा मध्ये इंटरकनेक्शन आसा हेराचे इव्हेंट. काय म्हळ्यार कोंकण फिएस्टा स्टार्टींग इल्लो पावस आयलो. देखून पावसाक तर चॅलेंज काडून आपण पावसार इव्हेंट दवरला. बट त्या पावस आयलो जाल्यार लोक ते एन्जॉय करनासले. सो बट द अल्टिमेट कोंकण फिएस्टा जाल्लें is the next level and the quality that you maintain and we are expecting the same for the even better this yes. time surprise थोडी म्हाका मेसेज करते आसात. आमी काली गेम्स स्कूलान पार्टी येता म्हणलें म्हणटे आसात काल्याक म्हणते रजिस्ट्रेशन फीजाचेर कन्फ्युजनाचेर. हांवें म्हणलें तुमी आयल्या उपरांत तुमी पार्टी वचनात. इट्स गोइंग टू बी टेम्पटिंग. काल्याक म्हणल्यार तितले फ्लेवर्स आमी फेस्ता पावसांत मांडून हाडले आसात. सो
सो बेसिकली आता आर्टिस्ट आता तुवें सांगलें आमचे सुबें ही पूर आर्टिस्ट आसात म्हणून सांगून सो सिल्वर टोनांत आमचे सिंगर्स आसात सो कालें कालें स्पेशालिटी मेळोंक पुरो लायक इट्स सेग्रिगेटेड टू द होल डे ऑर लायक एक सर्टन पॉयंट्स आर मात्र गी म्हणून सांगून आमचे गेम्स सेट जाल्ल्या उपरांत सिल्वर टोन्स ते म्हाका गुत्तू ना एक्चुअली कशें आसता म्हणून इट डिपेंड्स ऑन लोकांचे वायब कशें आसा ती तांकां काललें जाय सो DJ आसा घुमटा पदां आसात ब्रास बँड आसा आनी सिल्वर टोन्स आसा सो सगळ्यांचे सेटअप रेडी आसता सो आमकां लोकांक ते दळा काललें जाय या आमकां बोगतागी लोकांक मे बी आतां आमी घुमटा पदां इल्लीं घाल्या नाजाल्यार ब्रास बँड घाल्या इल्लें नासया तांकां नाजाल्यार इल्लीं पदां आयकूंक मेळ्ळ्या नाजाल्यार काही मदें मदें आसतना सगळ्यांक पुरो जातना काली आनी लाग सोडया DJ खेळ एक्झॅक्टली सो बेसिकली आमी इव्हेंटाक येतना इट इज लायक अशें म्हणत आसता हांगा तशें न्ही तुमचे कालें चॉयस आसा बेस्ड ऑन दॅट आनी येयलीं पुरो इव्हेंट आमी पार्टिसिपेट करीचे जाल्यार मे बी अशें ट्रेडिशनल ऑर कल्चरल जाय जाल्यार आमी गोवा वचचे या मायट बी सम अदर कॉन्सर्ट्स त्या टायपार पुरो वचचे पडटा बट दीस इज आय थिंक रेन फेस्टिवल हॅपनिंग फॉर द फर्स्ट टायम इन मँगलोर तें आमकां लागशिल्ल्यान कोणाकी पयसू वचचे म्हूण कांय ना आनी आय थिंक संडे वय तशें आसतना संडे तुमी मिस करूंक तूं वचनाका स्पेशली सगळ्यांचे आतां डावट आसा आतां म्हाकाय व्हडलो डावट आसा त्या दीस काल ड्रेस कोड म्हणून ड्रेस कोड गी तुमी स्विमींगाक येतना काल घालतात जिकी बिकी कांय घालनाकात हिल्स तो बिलकुल घालनाकात काल्याक म्हळ्यार ही पार्टी न्हय एक कम्युनिटी इव्हेंट म्हणून सांग येता तुमी येवचे गम्मत करचे खाया लोकल फ्लेवर्स आसतले सो ड्रेस ॲज सिंपल ॲज यू कॅन आनी एक रेनकोट हाडा ओके रेनकोट कित्याक म्हळ्यार आमी फूल कवरींग करिना थोडे कवरींग करतले आतां थोडे आतां इन केस आतां सगळो दीस पावस आयलो तर आतां हर एका मनशाक सगळो दीस पावसान भिजोंक जायना ताका इरार जावंक पुरो सो ही वॉन्ट्स टू ड्राय हिमसेल्फ सो आमी टेंट्स घालता बट वी वील हॅव अ लॉट ऑफ ओपन स्पेस देखून रेनकोट तुमी घाला सो तुमकां नासोंक जाय जाल्यार रेनकोट घालनाशियेत आनी एक आतां व्हडले डावट येता म्हळ्यार काल म्हणून सांगलें आतां मानसा वॉटर पार्का भितर आसल्यान आतां 200 रुपीज पे केल्ल्याक ओनली एक्सक्लुसिवली फॉर दीस इव्हेंट ऑर दे हॅव ॲक्सेस टू अदर रायड्स ऑल्सो म्हळ्यार तांच्या मोतीर आसतलें सगळें मानसात आमकां सोडून दिलां तशें कांय आसा ना सो दॅट इज अ मेजर कन्फ्युजन एक्चुअली मुझ जाणांनी ते फोन करया मेसेजी थ्रू आमकांय ते डावट विचारले आसा आनी मानसा वॉटर पार्काक कितें डावट विचारले आसा सो तुमी मानसा वॉटर पार्काक रिसंटली गेला तर तुमकां गुतागी जनरल आय मीन मुस्त वर्सांत हांव ते सकयले वॉटर पार्क रायड्स आनी पुरो आसात आनी वयल्या कुशीन तांणी वेव पूल नवेंच इनॉग्रेट केल्लें आसा इट्स ब्युटिफुली डन ताच्या सायडीक एक कॅसल एरिया म्हणून आसा ते इव्हेंट्साक आनी पुरा यूज जातात सो आमची एरिया आमच्या फेस्ता पावसा खातीर खाली वेव पूल आनी कॅसल एरिया ते आमच्या खातीर एक्सक्लुसिव्ह आसा सो मानसा वॉटर पार्काक कोणाक पुरो वचोंक जाय तांची एंट्री डिफरंट आसतली तांचे प्रायस टिकेट डिफरंट आसतले सो दॅट इज नॉट एसोसिएटेड विथ अस आनी तांचो क्रावड त्या दीस म्हळ्यार रेग्युलर मानसा वॉटर पार्काक येवचो क्रावड त्या दीस आमच्या इव्हेंटाक तांणी टिकेट काण गेल्यार मात एवेत सोडल्यार ते आमच्या कडेन इंटरॅक्शन ना सो वी हॅव अ सेपरेट एंट्री आनी आमचे एक्सक्लुसिव्ह एरिया आसा सो रायड्स आनी पुरो आमकां मेळना ओनली वेव पूल आनी कॅसल एरिया ओके सो बेसिकली सो ते क्लियर जावन आसता कित्याक म्हळ्यार तुमकां त्या दीस डावट जावन जो आमी खंयच्याक एक्सेस आसा खंयच्याक ना म्हणून सांगून सो पळयतल्या विक्षक की तुमकां एक उडास आसूं जर तर तुमी बूक केला जाल्यार या खर्चार आसात जाल्यार दिस फेस्ता पावस कालें आसा इट इज एक्सक्लुसिवली सेपरेट आनी ताका मानसा मेजर एंट्री तावन तूं येचें पडटा की मेजर एंट्री तावनूच येचें पडटा बट आमचे सेपरेट बूथ आसतले फॉर रजिस्ट्रेशन आमचे वॉलंटियर्स आसतले बाउन्सर्स आसतले सो तुमच्या एंट्री तावन एक्झिट म्हणसर तुमचे केअर करण्याक असिस्ट करूंक पुरो आमचे टीम रेडी आसतले वय सो तुमी ते कन्फ्युजन करीचेच म्हणना सो मानसाक तेय कन्फ्युजन मागीर पहिल्या सगळो वचून आमी मानसाची टिकेट काड गेल्या आमकां फेस्ता पावसा वचोंक जाय आमी बँड दिता हा बँड सेपरेट दितात ओके आनी तुमकां म्हजो आवाज खंय आयकता ते आमचे इव्हेंट म्हणून अर्थ तूं जोताळो सगळ्या मानसाक आयकूंक तशें आसतना आय थिंक मानसा वॉटर पार्क आतां मस्त इम्प्रूव जाला फर्स्ट ऑफ ऑल पयल्याच्या की मस्त बरें जाला वेव पूल नासतलें पूण नवें जावन वेव पूल रिसेंटली स्टार्ट केला तांणी आनी त्या वेव पुलार तेणे खेळोंक येणे खावंक येणे गम्मत म्हणटना इट इज नेक्स्ट लेवल आसता ताच्या वट्टुकूच त्या दिसाक आतां जर तर भुरगीं येतात या व्हडां येतात जाल्यार इज देर एनी वेरिएशन इन दी एंट्री फी 5 वर्सां सकयल्या भुरग्यांक आमी एंट्री फ्री दवरली आसा कित्याक म्हळ्यार ती मस्त धाकटीं आसतात नेणटुळीं आसतात सो वी डू नॉट वॉन्ट टू चार्ज देम लेट देम जस्ट कम एंड हॅव फन
बट 5 वर्सां वयल्यांक आमी एंट्री दवरली आसा. इट इज अ 200 इटसेल्फ. कित्याक म्हळ्यार थंय भुरगीं म्हाका दिसता सडा वत वेव पुलांतूच आसतलीं खेळून. सो आनी ते बिकॉज आमी मानसा वॉटर पार्काचे सर्वीस यूज करते आसा, आमकां रेंटल्स आसात. सो वी हॅव टू गिव इट टू देम. ओके सो एक्झॅक्टली ताचे वटूक फेस्ता पावस सकड कॉन्सेप्ट काले आसा ताची त्या जर तर द पर्सन दोज हू वॉन्ट टू रेजिस्टर, सो वॉट आर द वेज टू रेजिस्टर इफ नाव ऑर ऑन दॅट डे? तुमी पयलें रेजिस्टर केल्यार भोव बरें आसता. कित्याक म्हळ्यार आमी एक खंयच्याय डावटार आसाना, कोणी रेजिस्टर करूना, लोक येता गी, काली 10 जाणांनी केला, काली 100 जाणांनी केला, काली 500 जाणांनी केला. सो पयलें रेजिस्टर केल्यार आतां म्हज्या इव्हेंटाक म्हूण मात सांगचें न्हय, खंयच्याय इव्हेंटाक येताना तुमकां गुत्ता आसता की तुमी येतात म्हणून. सो तुमी एक एटलिस्ट एक कन्फर्मेशन दिल्यार ऑर्गनायझराक, यू नो, आतां एक मास इव्हेंट म्हणटना ते करूंक जायना, बट कोड्याळ आमचो ल्हान जाल्ल्यान इट्स लिटल इजियर. कारण एका ऑर्गनायझराक कळटा की इतले बूक जातात, सो आमकां कितलें जेवण रेडी करीजे या कितलो साऊंड घालीजे तें पुरो आमकां इल्लें प्लॅन करूंक इजी जाता. पीपल जनरली लास्ट मिनिटा मुसर राखते आसात, बट दॅट इज दियर कॉल. बट पयलें रेजिस्टर केल्यार बरें. आमचो एक QR कोड आसा, या म्हज्या इंस्टाग्राम पेजीर गेल्यार या सगळ्यांतल्यान ते लिंक्स नाजाल्यार डिक्सनाच्या इंस्टाग्रामार पेजार आसा, सो सगळीं ताका फॉलो करतात. थंयसर QR कोड तुमकां पोस्टर मेळटले, ते QR कोड तुमी स्कॅन करचे आनी तुमी टिकेट बूक करची. ओके सो तुमकां इजी आसा. आतां कोण लाईव्ह पळोवन आसात सी, आनी बेसिकली थोड्यांच्या मोतीर आसतलें लास्ट टायम आमी कोंकण फिएस्टा करतना करतना केवल कोंकणी क्रिस्तावांक मात्र गी या उरल्यांक पार्टिसिपेट करी येत गी म्हणलें एक क्वेश्चन आसता. म्हाका एक बारीक खुशी जाली. आज सकाळी म्हाका एक फोन आयिल्ले आनी ती GSB कोंकणी ओके म्हाका येवी येत गी म्हणून विचारलें. येस प्लीज. न्हय तूं कॅथलीक, हांवें सांगलें ते गेम्साक मात्र ते अट्रॅक्ट करचे खातीर मात्र आमी कॅथलीक कम्युनिटीक ते गेम्स मात मांडून हाडले आसात. उरले एंटरटेनमेंट इज ओपन फॉर ऑल. मुस्लिम्स जावं दी, हिंदूज जावं दी, GSB जावं दी, या दुसऱ्या नॅशनॅलिटीचे जावं दी, कोणी येवी इट इज ओपन फॉर ऑल. इट्स ओपन टू ऑल. इट इज नॉट लायक तुमकां ते पळयत आसतना इट इज रिलेटेड टू ओनली फॉर द क्रिश्चियन्स ऑर कोंकणी पीपल. इट्स नॉट लायक दॅट. तशें म्हणून कांय ना. Open to everyone. This event is specially, and whatever the event, it's upcoming also. Future days are yeunche khunche jaunde. It is open to all to enrich the culture, equally to support every kind of vendors and also to get some fun. म्हणून सांगेत. तशें आसतना हेरा तुवें ते दाडा सांगलें हांव गोवा गेल्लें आनी गोवाचे वायब म्हाका मस्त एक्सपिरियन्स जालें म्हणून सांगून. सो ते एक्सपिरियन्सा विशयान सो काल हांवें तुका तें मस्त एडमायर केलें to make this event to happen here. Okay. First of all, हांवें सांगलें म्हळ्यार फर्स्ट एक्सपिरियन्स म्हणजे ते 23rd एका राती जाल्ले. घरा वचून आनी काळोखांनी वता पावस शिरंदरीसो. तातूंत जाल्यार सत्री नासतना पुराय येते आसात, पदाक सिंकते आसात, तो पिडो मारते आसा, ते नवेंच म्हाका पळोवंक मेळ्ळें. आनी आय थिंक कोणाक ते कल्चरल उर्बा आसा काले नवें पळयतना तांकां ती यू नो आसक्त आनी लिसट्टा हाच्या विशयी कालें हाची हिस्ट्री कालें म्हणून. सो म्हाका ते पळोवन म्हळ्यार म्हाका गोवा काल्याक लायक म्हळ्यार अजुनी ह्या धाकट्या धाकट्या गांवांनी ती रिवाज तांणी विसरोना, उरयल्या. मागीर सकाळीं उठोन घुमटां पदां सिंग करची. सो आमी वचोन थंय घुमटां ती आमकां दितात घुमटां. सो घुमटां पदां आनी पुरा इल्ले वाजोवन तांचे वटू सिंग कर, इल्ले फोटो आनी पुरा काडन आनी पुरा मागीर ते बांय तुडचे आनी पुरा पळोवन इल्ले ते उराक आनी पुरा दितात. सुपर्ब. गोवा कोणाक लायक ना म्हूण सांगा. सगळ्याक गोवा लायक. आमकां एक 2-3 दीस फ्री आसा जाल्यार आमकां लागींच आमी भागी म्हूण सांगेत गोवा राप्पोसून येवेत. तशें ओके. सो तशें सो तांतू पुरा मागीर सांजे थंय सिओलिमच्या इगर्जेच्या मुखार तांचे एवरी 3 o'clock तावन एक 7-8 वरां पर्यंत तांचे म्युजिकल शो आसता. सो तांतू कॉम्पिटिशन्स दवरतात. कोपेला सो बेस्ट कोपेल कोण सुबीत आनी कोण एक्झॉर्बिटंट करता ते टच आसा की परवा आमच्या फेस्ता पावसान खाली म्हण ते पळय करया ते डायरेक्टच हांगासर कोडयाळ म्हाका ताचे लिंक मेळ्ळो ना. बट आय थिंक ना आसतले ते गोंयांत चड करतात. बट हांगा इल्ले फन ऍड करूंक मे बी करियेत कोण ना ते आनी की डिस्कवर करीचे. तिनय आसता बोट परेड्स आसतात. सो वाड्या घरां तांचे वाडे मस्त आसतात न्ही. सो वाड्या घरां या सिटी आतां अंजुना जावं दी, कलंगूट जावं दी, या तांचे मदें खंयचे वाडे बोट्स डेकोरेट करतात. इट्स परेड. ओके. सो डिफरंट टीम्साचेर मे बी फुटबॉल जावं दी, फिशरमॅन जावं दी, फार्मर्स जावं दी, या घाले तांच्या क्रिएटिव्हिटी प्रमाणे
बोट्स ते एक न्हंय आसा सायडीक सो एका कॉन्सर्टान आनी एका ह्या इव्हेंटा मुसर ती बोट परेड जावन येतात सो तातूंत कॉम्पिटिशन आहा ते बोट परेड जाल्ल्या उपरांत ती पुरा देंवन स्टेजीर येतात तांचे एक्सप्लेन करतात ती थोडी सॉंग सिंग करतात गरे वांटतात पातोळ्यो वांटतात आणि इतले तुका इन डिटेल कळ्ळें जाल्यार कितले वर्सां तू असो एवरी इयर year? सिंगल इयर फ्रॉम 2016 हांव ते आसा Okay. 2 वर्सां म्हाका सुकले ते कोविड टायमार ताची गजाल मागीर सांगता सो त्या टायमार बट एवरी इयर आय मेक शुअर दॅट पयलीं हांव एकलींत येताली ताच्या उपरांत मम्मी खाणी येवन गेली 2 वर्सां ताच्या उपरांत म्हज्या 12 जाणां फॅमिली मेंबर्सां खाणी येवन गेली गंमत केली इतले हेरा सांगता ह्या वर्सा हांवें ट्राय करचे काले जावन वचून पळय जेवन बघता पूण ताच्या पयलीं आमचे फेस्ता पावस जावंक आसा येस डेफिनेटली हांगासर हांव गोवन कल्चर प्रमोट करच्याक हांगासर बसोना म्हाका थंयसर आसक्त म्हाका दिसलें म्हणजे म्हजी काले म्हळ्यार उर्बा चडली आनी हे आमच्या कुडीळांत काल्याक जावन जो काल्याक म्हळ्यार मुस्तू तालेंत हांगासर आसात आनी कई म्हणी ती काले तांचे रिवाज हांगाय आदीं पाळटली सो ते फ्लेवर हांगा काल्या काडून जो म्हणून म्हजी एक आशा सो ते म्हणयेत की थंयच्या कल्चरांतून इन्स्पायर जावन हांगा एक आमी करया म्हूण सांगचे एक आमची उर्बा म्हूण सांगता आसक्त आनी खंडीत जावन आमचे क्रिस्तांव आमकां जावं दी आमचे हांगासर लोक जावं दी ह्या सगळ्यां जावं दी एक आपुरबायेन सांगात दितले तशें आसतना कॉम्पिटिशन म्हूण तुवें सजेस्ट केलें सो कॉम्पिटिशन म्हणटना ताका एकालें प्रायर रेजिस्टर करूंक आतां फिरगजीच्या म्हळ्यार सो एवरी पॅरिश इट इज अ कॉम्पिटिशन सो तांणी कशें रेजिस्टर करचें आनी हाव टू कोऑर्डिनेट विथ द कॉम्पिटिशन रायट सो अगेन कन्फ्युजन आमी मार्केटिंग इल्लें लेट केल्ल्यान आमी लोकांक पावोवंक इल्ले कस्ट बोगते आसात बट आय थिंक इन अबाउट 2-3 days पब्लिसिटी पावता म्हणजे तांणी डेफिनेटली ह्या दायजी वर्ल्डाच्या इंटरव्यू उपरांत मुस्त लोकांक हांगासर फेस्ता पावसाच्या विशयान माहीत कळटली 200 rupees एंट्री फी इज मॅन्डेटरी फॉर ऑल even for the competitors ते सगळ्यांक कित्याक म्हळ्यार पर हेड एंट्री आसा सो ते कॅल्क्युलेट करूंक आसा सो कोण पुरा ह्या इव्हेंटाक येतात एंट्री मारतात तांकां 200 इज मॅन्डेटरी रायट ताच्या उपरांत आमी पॅरिश लेवल गेम्स म्हणून हाडले म्हणून सांगले सो एवरी पॅरिशांत उडपी या मँगलोर डेसीस कोणाकी पार्टिसिपेट करियेत आनी कशेंची खबर म्हळ्यार नारवी तावन ओमजूर तावन आनी खंय तावन पुरो फोना येते आसात आमकां सो रेजिस्ट्रेशन्स जाते आसात आनी 15 टीम्स मात्र आमी काण घेता कित्याक म्हळ्यार 15 टीम्साचे की सर्ट काण गेल्यार मागीर आमकां ते इव्हेंट ऑर्गनायज करूंक या तांकां गेम्स कंडक्ट करूंक आमकां मस्त त्रास भोगतले बिकॉज इट इज नॉट इंडिविज्युअल गेम इट इज टॅग गेम्स सो हर एका फिरगजींत 10 जाणां एक टीम काण येवन ती येताली आनी ह्या टीमाचें रेजिस्ट्रेशन जावन आसा 1000 रुपया तेय आमी फ्री दवरते आसल्या बट आमचे उदार म्हण आसल्यान 1000 आमी रेजिस्ट्रेशन काल्याक काण घेता म्हळ्यार आमी 5000 rupees इन कॅश प्रायज फर्स्ट विनराक दितल्या आनी 3000 इन कॅश प्रायज आमी रनर अपाक दितल्या दोनच प्राइज आसात सो देखून आमी रेजिस्ट्रेशन फी काण घेते आसा ओके so basically at the competition 200 it is a mandatory for the entry so they can enjoy also not only the competition entire thing that's right आणि competition are exclusively participate करता जाल्यार त्या टीमाक एक registration fees 1000 आसतले so कोणाक registration करूना तुम्ही उडास जोरा only 15 teams मात्र तशें आसतना तुम्ही जाता तितले विगी register करा अगेन तुमकां पुरो कॉन्टॅक्ट्स मेळटात सोशल मिडियार मेळटात या इंस्टाग्रामार मेळटले आनी ताच्या सोबे खंडीत जावन हे फेस्ता पावस कितें आसा registration इतलेंत म्हूण काले म्हण आसा की लायक वी आर लिमिटिंग फॉर दिस ओवर क्राउड करूंक जायना 1000 crowd is what we are trying to limit with ते तुम्ही आयल्यार ओके खंडीत येतली म्हूण आमी चिंता एका जरा वयर आयल्यार आय थिंक एकोमोडेट करियेत कांय प्रॉब्लेम ना तुम्ही पुरा येया बट आय थिंक 1000 लोक आयल्यार किटपिट जावची ना या काले म्हणटात कंजस्ट जावचे ना सो सगळ्यांक आराम से इव्हेंट एन्जॉय करिये तशीं तशीं अशें सो 1000 आय थिंक वी विल स्टॉप म्हळ्यार चड आशा करन मुस्त जाणांक लोकांक म्हळ्यार सगळ्यांक एन्जॉय करूंक जायना मागीर सो ओवर क्राउड करिना ओके अगेन आनी एक कन्फ्युजन आतां नॉर्मल आतां चिंता ना थोड्यांक समजतलें थोड्यांक समजूचें ना आतां 200 इज अ एक्सेस टू वॉट म्हणून सांगून ओके आतां कितें म्हळ्यार हांगा जेवण आसा खाण आसा आनी बार काउंटरी आसा आनी काले वेव पूल आसा आनी सक्कडी आसा बट वॉट इज 200 फॉर आणि what else is not included okay so 200 is only entry आणि wave pool access okay entry आणि wave pool access थंयसर आरसी केटरर्स तांचे फूड स्टॉल्स दवरतले
सो यूल हॅव टू पे अँड ईट. Okay. तुमकां काले जाय, इट इज बुफे न्हय, आला कार्ट आसतलें. आतां तुमकां गरयो जाय जाल्यार तुमी इल्ले गरयांक दितात, ते करतात. कोरी रोटी जाय जाल्यार कोरी रोटीक पे करतात. आनी वी आर किपींग एवरीथींग एट व्हेरी मिनिमल कॉस्ट. आमी कांय हॉटेल प्रायजीस आनी कांय दवरना, वी आर किपींग एट व्हेरी मिनिमल प्रायस. आनी आरसी केटरर्स आउट आमी एक आनिल्लें कॉन्सेप्ट प्लॅन केल्लें आसा, बट तें तुमी आयल्यार मात्र तुमकां कळटलें. कित्याक म्हळ्यार आमचे वेटर्स या आरसी केटर्साचे स्टाफ खाली ते रावन सर्व करिना तुमकां. इल्ले डिफरंट स्टायलार आमी सर्व करूंक, इल्ले लोकल फ्लेवराचेर सर्व करूंक आमी प्लॅन केला. सो तुमी आयल्यार मात्र तुमकां एक्सपिरियन्स मेळटले. सो ते पे अँड ईट, इवन बार काउंटर जाल्यार पे अँड ड्रिंक. ओके. सो बेसिकली तुमकां तर 200 रुपीज तुमी कितें पे करता ते एंट्री रजिस्ट्रेशन फी जावन आसतलें तुमचे एंट्रीक मात्र, आनी तुमकां गमत करियेत. आनी ऑफकोर्स हर एक इव्हेंटांनी इट इज द सेम एक्सेस. तशें म्हणटना परत एक पटी तुमकां मोगाचो न्हू आनी एक आतां विटी येता ह्यात इव्हेंटाच्या विशयांत कितें आसा ते विटी घालतली तुमकां ते गोंयांत जाल्ले सावजाव जावंक पुरो या आमच्या आदले इव्हेंट फिशिंग कॅक्टसान केले आदल्या इव्हेंटाच्या विशयांत एक ल्हान विटी येतलें. सो कॅन वी हॅव द विटी प्लीज? Młyno je to dziunaco, kosi zata dziusoglo, carum urben Sajao goico, jak taj zata logauco, carum urben Sajao goico, jak taj zata logauco, Sajao, 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 viva, viva Sajao. तांतू आतां पळयतना खंयचे एज लिमीट येतना थंय ट्राय जाल्लीं आसात, ल्हान भुरगीं आसात, थोडे खांद्यारकाणी येवन आसात. आय थिंक तें एक वायब हांगा मेळ्ळें जाल्यार लोकांक खुशी जातली. आनी तेंची तें पदां आयकूंक पुरो व्हेरी ओल्ड ऑथेंटीक सॉंग्स म्हूण सांगीत कोंकणी गोवन पदां. आय एम अ बिग फॅन ऑफ गोवन सॉंग. लास्ट टायम कोंकण फियेस्ट म्हाका रेवोलून येतना मात्र अनफॉर्च्युनेटली म्हाका ताचें पुरो सॉंग आयकूंक जावना. पूण ह्या पटी त्या घुमटा पदान तें टच मेळटलें, तेणें जाय जाल्लें खाण तें पुरा. सो बेसिकली हेराय तुकाय त्या पदां पुरा खंयचे म्हूण उडास आसतलें आसात. ते मांड्या पिड्याचे आनी किंवा उडास करूंक ट्राय करते आसा. सो मे बी पुरो हांव जाल्यार सिंग करता तुमच्या खातीर. बट ओरिजिनल म्हाका आर्टिस्ट एक्झॅक्टली गुर्तू ना, बट हें एक सॉंग आसा. सो हांव सांगलें 2 वर्सां हांव म्हाका गोंया वचोंक जावना, कित्याक म्हळ्यार सांजाव जावना कोविडा दरम्यान 2020 आनी 2021. हांव कशें सांजावची पिशी तशेंच मम्मी म्हजी सांजावची पिशी. सकाळी टेप रेकॉर्डर ऑन केलो, युट्यूबाचेर सांजावची पदां घाली, व्हिडिओज पळयले इल्लो कंट्री आलो. बट नो, वी वॉन्टेड टू गेट दॅट फ्लेवर. त्या दीस काले सॉसेज पुलाव म्हणा म्हणटा ते लिंगिसा, सो गोवन फ्लेवर ते पुरा सगळो दीस आमी ते सॉंग आयकोन आमी ते नाचून हांवांनी मम्मीन आनी पुरा गम्मत केले 2 वर्सां. नेक्स्ट इयर म्हाका म्हजो नवरो मेळ्ळो, सो ताका हांवें जबरदस्ती तेंचे पदां पुरा आयकोन आनी पुरा आतां तो म्हजे वाटो जबरदस्ती हर एक पटी गोवा येता आनी वरीच येता ड्रायव्ह. सो हे एक सॉंग आसा, ते ओला वन सिंग करिल्लें, फेमस जाल्लें. I am not a singer, but I would love to sing it for you. Wow. Sajao sanzuau guntamure vatam kandisona ai so di surbeso konkona kia sona sol re piere tu logere falya kai meona asli festa varsa kityak don pauti enant. Superb. फेस्ता पावस जाल्ल्या उपरांत तुमी अशें सांगतात 2 पटी करा म्हणून सांगून. आनी आमचे सगळे सिल्वर टोन जॉय लातूराची टीम आसा, तांतू वंडरफुल आर्टिस्ट आसात. सो तांचे तावनी आमी एक्सपेक्ट करतले थोडी गोंया पदां आसतली. जिनाबाई आसा, गोंयची पदां डेफिनेटली आसतली, आमची कोड्याळची पदां मस्त आसतली, मागीर श्रीलंकन पदां आसतली, मागीर इल्ली हिंदी, कन्नडा, तुळू पुरा आसतली. सो तुमी आतां हेरान सांगले बरी, इट्स नॉट टू प्रमोट गोवन कल्चर बट टू इन्स्पायर फ्रॉम देम अँड टू ॲड आवर मँगलोरियन टच टू दॅट. आमचे कोड्याळचे इल्लें ताका टच दिवन बरें करून एक इव्हेंट जाय जे म्हणल्या भशेन. सो खंडीत जावन तशेंच हें जाता आनी तुमचेय सहकार आसल्यार मात्र हें साध्य जातलें. आनी स्पेशली आतां त्या दीस आर्टिस्टां सगळें आनी कितें पुरो आसा जाल्यार एंटायर डे तांणी आतां थोडे पावस आयलो म्हणचे या पावस वत्ते आसा आनी कितें आसा तांकां चेंजिंगाक या फॉर ऑल दोज एक्सेस ते आसात.
आर्टिस्टांगे आर्टिस्टांनी आता आयिल्ल्या ते विजिटर्स वॉशरूम आसात, शावर रूम्स आसात, सो डेफिनेटली एक्सेस आसा. ओके सो तशें कांय प्रॉब्लेम ना तुमकां इन केस चेंज करचें आसत जाल्यार ह्या कालें तुमकां तशें एक वेवस्था आसा जाल्यार आसतलें. आनी पावसाचें आमकां प्रिडिक्ट करूंक जायना, ऑलरेडी सांगलां रेनकोट एक येया, सो बीत कर रेनकोट पुरा घाल, सत्री धरलेले कशें जायत कोणा सत्री मागीर दोळे कोणाचे कोंकल्यार मागीर आमकां एमर्जन्सी प्रॉब्लेम जातले तशें. आनी भुरगीं तो 100% गंमत करतली न्ही, भुरगीं जावन दी यंगस्टर्स जावं दी. आतां हांव चिंता आनी थोड्या दिसांनी पुरा फिरगजीनी स्टार्ट जाता, गाद्यांत उडकना ते पुरा सुरू जाता. पूण ताच्या पयलें हें तुमी केदाळ एक्सपिरियन्स करूना. सो बेसिकली 100% पैसा वसूल कशें मेळटले? ऑलरेडी सांगून जाला कहाणी पुरा आसा म्हणून. सो स्टार्टींग टावन 10 टावन 6 वरां पर्यंत एक्सटेंड म्हाका गुर्तून आमकां करूंक जाता गे म्हणून. बट सो आय थिंक इज आयडियल कित्याक म्हळ्यार लायट्स मागीर डिम जाले उपरांत मागीर एडिशनल प्रोडक्शन लायट्स आनी ते सावंड ते परत एडिशनल जाता. सो 6 वरां कित्याक म्हळ्यार तो संडे जाल्ल्यान दुसऱ्या दिसा भुरग्यांक इस्कॉलाकी वचोंक आसा. सो 6 वरार घरा पाटी वचून आरामसे जेवन तांकां पुरा सण नासतात बरें एक न्हीद काडून सोमारा पाटी तांच्या कामाक इस्कॉलाक पाटी तांकां वचत. सो मनोरंजन भरपूर आसतलें, खाणा जेवणाची वेवस्था आसा. आयतार म्हणटाना आमी जनरली घरा उठूक बसून खावन पिवन गम्मत करता. सो सगळ्या फॅमिलीकान तुमी हांगासर आयल्यार पुरा हांगासर तुमकां मेळटा. सो खंडीत जावन मोगाचें न्हू, ही एक ऑपॉर्च्युनिटी कितें आसा तुमी मिस करनाकात. रिजिस्टर कोणें करोना जाता तितले बेगीन रिजिस्टर करा. रिजिस्टराचेर तुमकां पॉसिबिलिटी पुराय मेळटा. ताचे उपरांत दायजी वर्ल्ड मुखांतरी तुमकां मेळोंक पुरो, या हेरा पिंटो ताच्या पेज आसा तोय पळोवंक पुरो, या म्हज्या पेजीर इंस्टाग्रामार मेळटा, या तुमी सोशल मिडियार खंयी ह्या इव्हेंटा विशयान घालें जाल्यार तुमकां मेळटलें. आय थिंक पोस्टर्स आर डिस्प्लेड म्हूण चिंता, ऑर येट टू बी हांव चिंता. पोस्टर्स आर ऑलरेडी डिस्प्लेड ऑन सोशल मिडिया, आमी ऑलरेडी घाल्ले आसात. ओके, सो तांतूय तुमकां मेळटलें. सो फायनली जे कितें हें फिएस्ता पावस म्हणून येते आसा मोगाचें न्हू, पावसाचो एक मनोरंजनाचें एक अपूर्बायचो दीस जुनाच्या 22 20 आनी 2 तारखेर चलता. देखून तुमी हें डेट मार्क करून दवरा. जर तर तुमी बायलान कोणी म्हण आसा, आय थिंक आतां थोडी बायल्या गांवांत आयलांत, कुवेट घरां जावं दी दुबय जावन तांकां परत थंय मेळचें ना, तांकां व्हडले व्हडले कॉन्सर्ट मेळोंक पुरो. पूण आमचे अशें ऑथेंटीक जावन आमचें कल्चर जावं दी, आमची पोदां घुमटां आनी कितें पुरो आसा तें पुरा तुमकां मेळोंक बारीच रॅर. देखून कोण बायल्या गांवांत आयलात, पार्टी बायल्या गांवां हेच्या पयलें तुमी हे प्रयत्न करूंक येवंक प्रयत्न करा. आनी फायनली हेरा कितें आमच्या विक्षकांक सांगूंक आशेताय, सो द फायनल इनवायट फॉर देम. इनवायटाच्या की पयलें म्हज्या हांव एक कल्ती विनंती तुमकां ओके एक रिक्वेस्ट आसा. हें चड जावन मालगड्यां कडेन हांवें रिक्वेस्ट करचें, तुमकां ह्या पातोळ्याचें फेस्त, ह्या जाव्यांचें फेस्त, ह्या पणसाचें फेस्त, ह्या फेस्ता विशीं, ह्या सांजुआंवच्या फेस्ता विशीं कांय म्हणी तुमकां खंयचोय अनुभव आसलो तर आसा तर, या कितेंय जाणवाय तुमकां आसा तर ती मालगडी जावन दीत, कोणी शिकपी म्हळ्यार त्या संगती विशीं कोणी शिकपी मनशां आसात जाल्यार तुमी दया करून म्हाका संपर्क करा. म्हाका सडीत माहीत ह्या फेस्ता विशीं म्हाका दिवंक जाय, कित्याक म्हाका मस्त मॉडर्नायज करूंक नाका. हें म्हाका ते कल्चर एक पाटी हाडूंक जाय. म्हळ्यार काल्याक सोदना हांवें करतना म्हाका ती मस्त आय जस्ट वॉन्टेड टू ब्रिंग इट बॅक. करेक्ट. सो आय एम व्हेरी एक्सायटेड. देखून तुमच्या कडेन कालय माहीत ती आसा जाल्यार दया कर म्हाका संपर्क करा. म्हजो नंबर 9739379081. सो त्या नंबराक तुमी संपर्क करा, म्हाका मेसेज धाडा या कॉल करा, एंड आय वूड लव टू नो मोर नॉलेज अबाउट इट. ओके, सो सडीत आतां ऑलरेडी इल्लें इन्फॉर्मेशन दिलें म्हाका. वे संगती पुरा कळ्ळी म्हाका. एक्चुअली हाचे विशयान कांय गोत्तुरातलें, हे अशें हिस्ट्री आसा इतलें हें आसा म्हणून सांगून. तशें आसतना हे नंबर तुमकां ह्याच्या विशयान गोत्तो आसूंक पुरो आमच्या मालगड्यांक, कित्याक म्हळ्यार आदली मनशां आदली ट्रेडिशन फॉलो करची आतां हें आसात. सो सगळी मॉडर्नायज जावं ना. सो तुमकां हाच्या विशयान गोत्त आसा जाल्यार सावजाव काल्या आसा या हेरांक जें कितें म्हणलें तें तिळसिया. आनी फायनली परत एक पाटी तुमकां मोगाचें न्हू ट्राय करा येवंक जायना जाल्यार तुमी आनी क्वेश्चन चिंत्या तांकां थोड्यांक मिसाक वचोंक आनी त्या दीस दोतोन आनी काले आसा अर्ध दीस सोडना आयल्यार 10:30 वरां भितर मुक्त जाता न्ही पुरा 11 वरां भितर. सो अर्ध दीस सोडना आयल्यार फीज तितलेंत. वय तुमी 5 वरां आयल्यार तितलेंच. ओके, देखून अर्ध दीस आयल्यार तशी गंमत ना न्ही. सकाळी 10 वरार एक्झॅक्टली स्टार्ट जाता. देखून तुमी येया, तुमच्या लागशिल्ल्यांक आपोवन आनी जर तर तुमच्या
ನೆರೆ ಕರೆದಕ್ಲು ಮುಂದೆ ಪನ್ಪೇರತೆ ಅಕ್ಲುಲ ಬರ್ಪೆರದ್ ನಡಲೆ ತೊಂದ್ಬಲೆ ತಂಕ ಕಣಿಯೋನ್ ಏಯ ಗಮ್ಮತ್ ಕರ ಮುಂದ್ ಸಂಗ್ತೆ ಪರತ್ ಏಕ್ಪಟಿ ಹೆರಾ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. Thank you so much. ಫಿಶಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಮುನ್ ಕಾಲೆ ಆಸ ये आउं चिंता this is a one more experiment now, but always your experiment has gone to the extreme success, so ये जाऊन दी success म्हणून चिंता. आणि मुखार ये झाल्या उपरांत I think we are focusing on Konkan fiesta again. ते हांव लास्ट सांगून मुख दिता पूण ताच्या पयले सक्कट तुमच्या मोबायलान भायर काडा पळया. तुमकां 5 सेकंदां दिता. मोबायला भायर काडा, कॅमेरा ओपन करा आणि तो QR कोड आसा पळय स्क्रिनाचेर स्कॅन करा आणि टिकेट्स बुक करा. हांवें घरा पाटी पावचे भितर म्हाका पुरो मेसेजीस येयचे बट हांगासर वो तुमी फोटो काडून तुमचे कडेन दवरी येता. सो हो QR कोड जावन आसा, हे स्कॅन केल्यार तुमी QR कोड हांगासर तुमकां टिकेट्स अवेलेबल मेळटले. ऑनलायन तुमकां ऑलरेडी बुक करी येता. सो दिस इज द QR कोड फॉर यू. सर बुकिंग करतले रापा बुक करी येत. सो कितें जाऊं दी. अँड फिशिंग कॅक्टस चित्रदळात म्हणून आलो कमिंग अप विथ द फायनल मुवमेंट म्हूण सांगी येता. नेक्स्ट कमिंग अप इव्हेंट आसतले तांचे. पूण हे इव्हेंट सक्सेस जायचे जाल्यार आमचे सोबे तुमी आयल्यार मात्र सडीत संख्यांनी येवन तुमचो सहकार दिया. जर तर तुमकां आमी खंयचे गलचे रील्स मेळ्ळे या पोस्टर मेळ्ळे जाल्यार तुम्ही तुमच्या सोशल मीडियार घालून प्रमोट करा. सो दॅट लॉट ऑफ पीपल विल कम टू नो वॉट इज गोइंग टू हॅपन ऑन June 22nd. देखून तुमचे संगात दिया म्हणते. अँड फायनली हेरा यू वॉन्ट टू कन्वे एनीथिंग. येस. सो फेस्ता पावस आमी पहिल्या पावटी कोडयाळांत करते आसा. रेन फेस्टिवल पावसाक आमी स्वागत मगसो पावसांत आमी सेलिब्रेट करचे. आणि आमच्या कम्युनिटी आमचो लोक जो आसा तो क्रिस्तांव जावं दी, हिंदू जावं दी, मुस्लीम जावं दी, कोणी आसूं दी. सो आमच्या लोकां वट्टू आमी उट्टूक येवन हे सेलिब्रेट करचे. खंडीत जावन मेजरली कोंकणी पदां आसतलीं बट उरल्या लँग्वेजीसाकी आमी तितलेंच स्टेज प्रेझेन्स दितले. हांव मनोरंजन भरपूर आसतलें. हे पयले पावटी जाता आनी एक डिफरंट स्टायलार आमी हे कार्य मांडून हाडलें आसा. तुमकां DJ बीट्स सावन घुमटां बीट्स पुरा आमकां हांगासर तुमकां आयकूंक मेळटलें, अनुभव करूंक मेळटलो. रुचीक जेवण थंयसर आसतलें आनी आयतार म्हणटाले शेकूंक आसतलें. सो तुम्ही पुरा तुमचे संडे प्लॅन्स पुरवांचे कॅन्सल करा. एक रेनकोट हाडा आणि कुटुंबा समेत हांगासर मानसा वॉटर पार्काच्या वेव पूल एरियाक डेफिनेटली आमचे स्टाफ टीम्स बाउन्सर्स आणि वॉलंटियर्स तुमकां असिस्ट करच्या खरी कमेटांनी आसतले. आमी आतुरायेन तुमच्या खातीर राखते आसा. प्रत्येक जावन एक्वाफना खातीर इंटर पॅरिश 15 टीम्स ओनली. सो बेगीन रजिस्टर करा आणि उरली सोमेसा फेस्ता पावसाक येया आमी उट्टूक गम्मत करया. सो खंडीत जाऊन मग परत एकपटी तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी थँक्यू सो मच हेरा फॉर गिविंग ऑल दी डिटेल्स अबाउट द इव्हेंट. हांगासर तुमकां सक्कड माहिती मेळ्ळा म्हूण हांव चिंता. जर तर मेळ्ळो ना जाल्यार तुमी हे व्हिडिओ मागीर हे लायव्ह युट्यूबार मेळटले. तुमी कमेंटार तुमी काले क्वेश्चन्स आसल्या हिसार येत या यू कॅन डिरेक्टली कॉन्टॅक्ट अस. आनी परत एकपटी दायजी वर्ल्ड या वाहिनीक हे चॅनलाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. हर एका पटी आमच्या इव्हेंटाक तुमचे लागीं पावोवच्याक आमकां भोव उंचल्या मट्टाचे सहकार ते दिते आसात. अँड तुमकां सोमेस्तांक आमच्या आदल्या इव्हेंटाकी मस्त सहकार दिल्यान आनी मुखार जावच्या इव्हेंटाकी तुमचे सहकार आसूं दी म्हूण सांगते. हे कार्य हांगासर आमी मुख दोनशाक मुखार सरते आसात. वन मोर टायम थँक्यू सो मच ईच अँड एवरी वन. सी यू एवरी वन. तुमकां सोमेस्तांक June 22nd मानसा वॉटर पार्क फेस्ता पावसा दीस मेळ्या. रेनकोट हाडून या. काल आज आणि फाल्यां